आसिसिशराची सांग क्लॅरा. सांग क्लॅराची वार्षिक परब दबाजान संभ्रमूंक आमी सव समजल्या. पयल्यान पयलें आज प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आमचे मोगाळ बाब रॉबिन विक्टर सोस, भाग्यवंत त्रिंदाद, कर्नाटक प्रांतीयचो वडील, सोमेस्त याजक भाव, धार्मीक भयणी आनी सांत क्लॅराच्या भक्तिकानो, तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार हांव मागतां. एक विशेश देन्यावंत आनी शेगुनांनी नेटिल्ली सांतीन सांत फ्रांसिसाच्या पावलांनी चलोवंक प्रयत्न तिणें केलें. सादेपणाक, काल्तिकायेक आनी नितळ चिनयेक तिकाच तिणें समर्पण दिलें. 4 वण्टी भितर मागणें, कुडीची दंडवणी आनी प्राजिताची जिणी जिवंक प्रयत्न तिणें केलें आनी तिच्या प्रयत्नान तिणें जीक सोडली. 11-12व्या शेकट्यान तसली जिणी जिवोवचें तितलें सलीस न्हय तरी सांत क्लॅरान कठीण साधन करून तिस्त शेगुनाची वाट तिच्या पाटलावदारांकी शिकयली. सांत फ्रांसिसाच्या बाबा सुर्याच्या गिताक 800 वर्सांचो संभ्रम चलोवन आसा आनी त्या बाबा सुर्याक भयण संद्र जावन तिचो उसवाड संवसाराक तिणें फांकयलो. मोगाचेनो सांत क्लॅरान एवकारिस्त आपल्या जिणयेचें केंद्र करून कान गेलें. आसिसी शहर आनी तांणी वस्ती करचें घर वायरींनी पाडाव करूंक आनी ताचे दाड घालूंक प्रयत्न करतना त्या दुस्मनांक धांवडावंक सांत क्लॅराचें एकच बळवंत आतेर जावन आशिल्लें तें पवित्र मॉन्स्ट्रन्स साक्रामेंतांतलो जेजू. कळमीत नातिल्ल्या वा निरंतर मागण्या आनी आराधनाचें फळ जावन ती सोमेस्त बचाव जालीं आनी हेंच उंचलें आनी सकाळ क्लिसांव आधुनीक संवसाराक ती दितेस आसात. कित्याक बरें आनी वायट कितें म्हूण तुलान करनासता साबारां कश्टांक सांपडटात. आधुनीक संवसार माध्यम म्हणले पिडेक, मादक द्रव्यां म्हणल्या ओस्याक आनी इतर मारेकार संगतीक वळख जाला. तर मागणें, ध्यान आनी आराधन म्हणलें हातेर बळवंत करया. वायट संगती विरोध झुजची कृपा मागोवन घेवया. आमचीं कुटुंबां बलिश्ट जावं सांत क्लॅराची मजत आमी मागया. आमच्या दियेसीजींत हें कोवेंत खरेपणी कृपेचें केंद्र जावंक पावलां आनी साबार जाणां हांगा आयिल्लीं त्याच कृपेजरीची अनुभव करून समाधान बगल्लीं आसतलीं. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा ह्या कोवेंतांत वस्ती करच्या सर्व भयणींक देव सांबाळून दी आनी राखून व्हरून दी म्हूण मागया. तर आतां सोमेस्त आमी उबे रावून गायन मंडळीक आमचे ताळे मेळोवन मिसाच्या बलिदानाक आयतीं जावया. Tan
जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पवित्रा दैवी तुझे पोषण नादोस करता जीवा जेजू तुझे मारा जीविताचे अमर पुनर्जीवन परवशाचे पीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मा सहयोग तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मोगाच्या भावान आणि भयणीनो, आज आमकां संतोष असो आणि संभ्रम असो दीस. पवित्र सभा भाग्यवंतू सांत क्लाराची परब आचरण करतना आज प्रत्येक जावन ह्या कोवेंतान वस्ती करच्या दुर्बळ सांत क्लाराच्या सिस्टरींक आमी परबेचे शुभाशय पाठयतना तांकां सर्वांक देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो सांत क्लाराच्या शेगुणांनी नेटोवन बरी भलायकी कुडीची आनी मोतीची लाबोंदी म्हूण मागोवया. तशेंच कुर्सायिल्ल्या जेजूक वेंग मारून सा फ्रांसिसाच्या मेठांनी चलोवन 18 वर्सां प्रायरच सान फ्रांसीस आसिसान दिल्ल्या शर्मावाच्या प्रभावान प्रभावीत जावन हो संवसार आनी सगळे सांडून अखंड मुठवाशी जिवीत स्विकार केल्ली धैर्यवंत भाग्यवंत स्त्री जावन आसा सांत क्लारा. हो संवसाराच्या ग्रेस्त गायक लजन घालची दुबळीकाय स्विकार करून 4 वळंती भितरच येवकरिस्ताच्या जेजूचें आराधन करून तेंच हातेर करून घेतली स्त्री जावन आसा सांत क्लारा. हो संवसार ह्या गद्दळाच्या संवसाराक, जीक आपणांक आपूण दिवच्या संवसाराक, धन मान आपणांक आपूण दिवच्या संवसाराक फाट करून क्रिस्तिया मौल्यांनी चलिल्ली स्त्री जावन आसा सांत क्लारा. तर आज आमी ह्या पवित्र येवकरिस्तान सांत क्लाराची परब आचरण करतना आमी ह्या कोवेंतान वस्ती करच्या सिस्टरां खातीर मागोवंक जाय. कित्याक वर्साचे 12 म्हयने दिसाची 24 वरां सगळ्या संवसाराच्या इराद्या बसत आनी आमच्या सगळ्यांच्या इराद्या बसत निरंतर आराधन करून ती मागतात. तांकां आनिकी देव सडीत मागण्यान आत्मिकायेन ग्रेस्त करून दी म्हूण मागुया. तांकां तांच्या आत्मीक ग्रेस्तकायेक मागतना आमच्या आत्मीक चिन्ये वयर आमी एक नदर घालया. कशें सांत क्लारा मागण्यान आत्मीक चिन्येन ग्रेस्त जाली गी, आमी आमच्या आत्मीक जिणयेन दुर्बळ जाल्या. जाणाऱ्यांनी सांगच्या प्रकारे आज आमी आमच्या आधुनीक संवसारान इतलें मुंद व्हरून गेल्या गी, एका सुकण्या बरी आमी वाऱ्यार उबोवंक शकता, एका मासले बरी आमी उदकांत उपयोंक शकता. तर एका मनशा बरी ह्या मनशा जिवितान जियोंक क्रिस्तीय मौल्यांनी जियोंक आमी सलवल्या. आमी आमच्या बोगसाणें दिवच्यांत आनी बोगसाणें घेवच्यांत आमी दुर्बळ जाल्या.
मोग करच्यांत आनी मोग वांटच्यांत आमी दुर्बळ जाल्या दया दाखोवच्यान आनी दया स्विकार करच्यान आमी दुर्बळ जाल्या सांत क्लारा आपल्या पत्रान सांत आग्नेस फ्रागाच्या आग्नेसाक बरयल्या पत्रांत अशें म्हणटा सोमे जेजू क्रिस्त एक नितळ निर्मळ आरसो आसल्या बरी आनी आमी आमचें जिवीत त्या आरशाक पळोवन रुपीत करूंक आसा त्याच दुर्बळकायेंत त्याच दयेंत आमी आमचें जिवीत रुपीत करूंक आसा तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या आत्मीक जिवनांत ग्रेस्त जावया आमचो जेजू क्रिस्त क्रिस्तिया मौल्यांनी चलोवंक सांत क्लाराच्या आनी सांत फ्रांसिसाच्या शेगुणांनी चलोवंक आमी आमकांच देवाचे काकूळच मागून घेवया तर ह्या मिसाच्या बलिदानान आमच्याच खातीर आमी मागुया आमच्या काळजांत आमच्या घरांनी आमच्या संवसारांत आमच्या समाजांत ताची शांती समाधान बिडार करूंक ह्या पवित्र एवकारिस्तांत मागुया ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणोवया हांव पातकी सर पदवेदरा देवाके तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भुरग्यांक सुद्दां संस्कार मुरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव न्हय भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा विनाती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों Dewa Bapa
तुया दयाळ बापा भाग्यवन क्लाराक तुवें दुर्बळकायेच्या जिविताक आपूण दिलें तिच्या मागण्याची आनी दुर्बळकायेची देख घेवन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां शिकय अशें आमच्या कृपे देण्याक सरी जावन जियोंक सर्गी सुखाक आमकां पावचें कर म्हूण आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मरिफान जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज करता सासणाच्या सासना ओसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांव तिका बुलयतलो आनी तिका आरण्यांत व्हरतलो आनी मोवालयेन तिचे कडेन उलयतलो ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो प्रमाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुलतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी ना तूं स्वराक ओळखूंक पावतली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Servis por acarsi e Jerusalema तुझ्या देवाक नावार ए सियोना कित्याक ताने तुझ्या दारवाट्यांचे आडंबे घट केल्या आनी तुजी भितर जियेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या सर्वेस पोराकसिया जेरुसलेमा तुझ्या शिमा भितर ताने तुका दिल्या सर्वस्काय उंची घोंग तुका दिवन दादोशी केला संसाराचेर तूं आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता सर्वेस पोराकसिया जेरुसलेमा जाकोबाक कलील करता इस्रायेलाक आपली विधी नियमा परगडता दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणे अशें करूंक ना आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडापूंक ना सर्वेस पोराकसिया जेरुसलेमा सर्वेस पोराकसिया जेरुसलेमा सांब पावलोन कोरिंदकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप अंतकारांतावन
उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा त्या देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकोसो केला आनी असली उतरां व्हरती पदवी आमचे तावन न्हय बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वोवयता हर एक तरान आमी कश्टातावन तरी आमी कांगाल जायना वाट कळनासतना अंधकारान सांपडतावन तरी निराशेन बुडाना आमी दगदनी भोगतावन तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना जायते फावटी आमी धरणीक शेवटातावन तरी मरना जेजूचें जिवीत आमच्या कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाची कुडीन आमी सदां वोवयता ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता कित्याक आमचे वयर येतात ते आळवयेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग कसलीस सार नातलेले आनंद सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मान दवरिना पूण अद्रश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टीक पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बाळटा तसलें देवाचें उतार हें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फोळ दिता तो हरी एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात वय
हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जशें थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातल्यांक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता सोम्याचें शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो म्हगेवन क्लाराची परब आचरण करूंक ह्या आराधन मॉनेस्ट्रीच्या कॉपेलांत आमी सांगाता मेळ्ळे हांव हांगासर वस्ती कर्ण आसच्या निरंतर आराधनाच्यो दुर्बळ्यो क्लाराच्या भयण्यांक तशेंच तुमकां फेस्ताचे उल्हास आनी शुभाशय क्लारा 13व्या शतमानांत शेकड्यांत जियेल्ली भगवंत टेलिव्हिजन टीव्हीचें आविश्कार जाल्लें 20व्या शेकड्यांत ह्या शतमानांत 20व्या शेकड्यांत आविश्कार जाल्लें टेलिव्हिजनाचो पात्रो न्हू 13व्या शतमानाची एक भगवंत चली आनी ती भगवंत चली क्लारा आनी टीव्हीचो पात्रोन म्हणून 1958 पापसाहेब पियूस 12व्यान परगट केल्लें 13व्या शतमानाच्या चलयेक स्त्रियेक 20व्या शतमानाच्या त्या मिडिया हातेराचे पात्रोन जावन परगट केला तर क्लाराच्या जिणये पटल्या तिच्या जिणयेच्या कथा पटल्यान एक सत लिपलां भगवंत क्लारा मरण पावली 1253 ऑगस्टांत आयच्या दिसा आनी ह्या भगवंत क्लाराचे निमाणे नातालां फेस्त 1252 निमाण्या वर्सांनी निमाण्या दिसांनी भगवंत क्लाराची भलायकी बरी नासली तिका पिडा आसली पिडेंत आसली कटल्यारच थंय न्हिदोन आसली उठोन उबें रावन बसोंक सोलोंक तिचे थंय त्राण नासलें बोळ नासलें नातालांच्या फेस्ताच्या मोदेनाच्या मिसाच्या संभ्रमाक म्हाका गोवेंदादासच्या कॉपेलाकच वचोंक जायना म्हणलो एक सुरसुरे तिचे थंय आसले पूण मोद्यान राती नाताला फेस्ताचो तो संभ्रम असो तो लितुर्जीचो संभ्रम आरंभ जाताना भगवंत क्लाराच्या कुडाच्या वणटीर कॉपेलांत जे कितें लितुर्जीचो संभ्रम घडता ताचें दृश्य ताचें चित्रण ती वणटीर पळयता एक विस्मीत एक अजाप कॉपेलांत लितुर्जीचो संभ्रम चलोन आसता आनी भगवंत क्लारा तिच्या कुडांत हांव ती पळयता वणटी वयर कोण
त्या दिसा मिसाक आयिल्लो खंयच्या ह्या जाकान मिसाक भेटयल्लें ताणें खंयचो सरमाव सांगलो खंयची मागणी खंयची कांतारां सिस्टरांनी थंय म्हणली कपेलांत खंय कसलो थंय लोक आसलो हें सक्कड क्लाराक तिच्या दोळ्यान वणटीर स्पश्ट दिसता हरी एक शब्द हरी एक मागणें हरी एक कांतार तिच्या कानाक आयकता सगळो लितुर्जीचो तो नाताला मिस्तर संभ्रम प्रस्तुत आमच्या भाशेन सांगचें तर शी वर्च्युअली पार्टिसिपेटेड इन द युकरिस्ट तिणें तिच्या कुडात तावन आयकलें तिच्या कुडात तावन तिणें पळयलें आमचो संवसार हो डिजिटल संवसार आनी डिजिटल ह्या संवसारांत आमचे पैकी हांगा हजाराची सडताव आमी टी व्ही स्क्रीन पळोवन वाडल्ल्या टी व्ही स्क्रीन पळोवन वाडतना उपरांत ह्या डिजिटल संवसारांत स्क्रीन ल्हान ल्हान जावन आयल्यात आमचे दोळे ते स्क्रिनाचेर पडोवन आमचे दोळेय ल्हान जाल्यात आनी मस्त जाणांक सबार आमी दिश्टी होगडावन काण गेल्या आज आमचो दीस स्क्रिनांतावन आरंभ जाता सकाळीं उठलें पळोवचें आमी मोबायल स्क्रीन राती न्हिदोंक वयच्या पयलें अकरेक आमी जें कितें करता मोबायल स्क्रीन मोबायल स्मार्टफोनाचें स्क्रीन टी व्हीचें स्क्रीन लॅपटॉपाचें स्क्रीन डेस्कटॉपाचें स्क्रीन आयपॅड आयपॉड LED स्मार्ट क्लासेस हर एक जें कितें आमी आज एक गणित जावं दी एक विशय जावं दी पळोवचें स्क्रिनार अशें स्क्रिनार पळोवन आमची मोत आमची चिंतपां आज दुसऱ्याच रितीन दुसऱ्याच दिशेन घुंवून आसात इंटरनेट वायफाय मोबायल डेटा हें सक्कड आज क्लॉयस्टर्ड एनवायरमेंटाक क्लॉयस्टर्ड वातावरणाक हाडूंक कसलेच त्रास नात कसलेच कश्ट नात पूण असलें वातावरण जर तर भायलो संवसार हे क्लॉयस्टर्ड कॉवेंताक क्लॉयस्टर मॉनेस्ट्रीक खंय तपस्वी खंय संन्यासी खंय मंक्स हर्मिट्स जी येतात येवंक सलीस तर भायलो संवसार भितर येवंक सलीस तर आज मॉनेस्ट्रीचें क्लॉयस्टर कॉवेंतांत जिणी मागण्याची ध्यानस्त जावन मौन रावन सक्रामेंताचें आराधन करूंक नियाळ करूंक एक पंथ हावनाचें जालां पंथ हावनाचें जालां तरी तें ती जिणी जियोंक जाता म्हणून ह्या भगवंत क्लाराच्या दुर्बळ्या सिस्टरांनी प्रूव केलां EWTN TV इटर्नल वर्ड टेलिव्हिजन नेटवर्क प्रस्तुत 140 राष्ट्रांनी ॲक्टिव्ह आसा मिलियन्स वयर लोक हर एक दीस EWTN TV तें चॅनल पळयता पबी सभेची शिकवणूक जे कितें पबी सभा शिकयता तशेंच कॅथोलीक आध्यात्मीकपण कॅथलीक स्पिरिच्युएलिटी घरांनी वचूंक जाय म्हणलो उद्देश EWTN TVचो आनी ही TV EWTN TV आरंभ केल्ली मदर आंजेलिका PCPA पुअर क्लेअर्स ऑफ परपेच्युअल एडोरेशन अमेरिकेच्या अल्बामा म्हणल्या एका कॉवेंतांत गॅरेजींत तिणें EWTN
टी व्ही आरंभ केल्ली उपरांत सुवार्ता परगट तिणें त्या कॉवेंतांत त्या मॉनेस्ट्रींत केला. आनी ही सांगता, ही मदर आंजलिका सांगता, म्हाका हे टी व्हीचे हे कार्यक्रम करूंक कसलेच त्रास जावंक नात. म्हज्या मागण्याक जावं दी, म्हज्या आराधनाक जावं दी, म्हज्या नियाळाक जावं दी, हांवें मौनपणान करच्या त्या वेळाक कसलोच बादाक येवना. कित्याक म्हजो फोकस तोच सोमी कुर्सायल्लो सोडवणदार. कुर्सायल्लो सोडवणदार सोमी जेजू क्रिस्त आमचो फोकस म्हणून सांगची ही भितरली माद्री पुअर सिस्टर्स. हांव खरी दाखवाल, तुमी ताचे फांटे. कोण म्हजे ते रावता तो यथेस्ट फळ दितलो, या ती खंडीत फळ दिता. भगेवन क्लारा तिच्या जिणयेंत यथेस्ट फळ दिवंक शकली. यथेस्ट फळ तिणें जिणयेंत भितर गुपीत जिणी जियोवन ती दिवंक शकली. कित्याक सोम्याक खरी दाखवालाक, त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक एक खरो फांटो जावन ती ताका चिडकोन रावली. सोम्याच्या दराळ उदारपणाचेर, डिवायन प्रॉविडन्सार तिका पातयणी आसली आनी तिचेर पातयेवन शी रिमेन्ड कनेक्टेड टू जीसस. वेळ धांवता, काळ बदलता, मनशाची चिंतपां बदलतात. आमचे नेसाण काण संप्रदाय परंपरा हरी एक बदलूनच आयल्या. संस्कृती आमची बदलता. ह्या बदलावणामध्ये एक विषय एक सत थंय बदलावण ना. And that truth remains permanent. Jesus Christ. Christ yesterday, Christ today, and Christ forever. सोमी जेजू क्रिस्त काल, आज आणि सदांच. हेब्रेयकांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वळो 8 आमी हें वाचतां. सोमी सोडवणदार परमनंट इटर्नल आनी ताचें विधेयपण, ताचें कलतेपण, ताची दुर्बळकाय, ताची सेवा, ताचो त्याग आनी सकड ताची मौल्याय आज बदलानात. ती मौल्याय आज तशींच उरल्यांत. आनी हें सत कळीत जाल्लें आसिसेच्या सान क्लाराक आसिसेच्या सान फ्रांसिसा वरवीं. फ्रांसिसाच्या ताच्या जिणयेंत बदलावण घडल्या उपरांत, ताची जिणयेंत परिवर्तन ताका लाभल्या उपरांत तो संपूर्ण ताचें घरदार, ताची आस्त बदीक धुडू सकड तो सांडटा, तो त्यागी जाता आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करूंक ताचें जिवीत दिल्लें घडीत क्लारान पळयल्लें. क्लाराचें शिकवणूक, फ्रांसिसाची शिकवणूक, तशेंच फ्रांसिसाचो शर्माव तिणें आयकल्लो आनी हाचे वरवीं प्रेरण जावन ही क्लारा मंथनाच्या कुटुंबांतली ग्रेस्त, लग्जरी, कम्फर्ट्स, मेड्स, सर्वंट्स सकड आसली एका राती सकड सांडून फ्रांसिसाचो मोगाचो जागो पुरशेवंक लाग आयिल्ल्या वेळार आसिसाचो फ्रांसीस तिका वेंगून एक सांकेतीक रितीन तिचे केस कातरता. भोव सांकेतीक करणी ती आनी भोव अर्थभरीत एक करणी आनी हांतू मस्तू लिसांवां सान क्लारा आमकां शिकयता. ह्या करणे वरवीं
आसिसीची सन क्लारा वडिलांचें प्लॅन म्हाका नाका म्हळ्यार वडिलां तिका काजार करूंक सोदतालीं तें प्लॅन म्हाका नाका वडिलांचे एक्सपेक्टेशन्स म्हाका नाका म्हाका जाय देवाचें एक्सपेक्टेशन भायली सुबाई म्हाका नाका म्हाका जाय इनवर्ड ट्रान्सफॉर्मेशन म्हजें आंतरीक बदलावण म्हजी आंतरीक सोबाई आनी लौकीक हे संवसारीक कुशालाय कितेंच नाका हांव हें सकड सांडटां आनी आध्यात्मीक संवसार ती वेंगता इट वॉज नॉट जस्ट अ सॅक्रिफायस इट वॉज ऑल्सो एन ऑफरिंग हें बलिदान सॅक्रिफायस मात्र न्हय तिणें त्या दीस तें केल्लें केस कातरल्लें ती एक काणीक जावन समर्पण जावन देवाकच तिका अर्पिता सोम्याक ती अर्पिता आनी सगळींच देवाक ती सरेंडर जाता क्रिस्त आर्सो पाद्राबान सुरवेर सांगलें फादर रॉबिनान चवथ्या पत्रांत आसच्या क्लारान प्राग आग्नेसाक बरयल्लें तुज्या जिवितांत एक आरसो आसा त्या आरस्याक तूं पळय आनी तो आरसो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त ताचें मुखामळ पळय ताचो कुरीस तूं पळय ताची दुर्बळकाय तूं पळय ताचें विधेयपण तूं पळय ताचें कलतेपण तूं पळय ताणें केल्लो त्याग सॅक्रिफायस तूं पळय आज आमकांय सान क्लारा हेन्स सांगून आसा सुरवेर हांवें सांगलें क्लॉइस्टर वातावरणांत क्लॉइस्टर्ड एनवायरमेंटांत त्या परिगतींत भायलो संवसार हाडी येत बिकॉज ऑफ डिजिटल संवसार डिजिटल मिडिया आज भायलो संवसार आमच्या घरांनी आयला भायलो संवसार आज आमच्या घरांनी येवन आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांत आमच्या भुरग्यां मदें हो मस्त परिणाम घालून आसा आज आमच्या भुरग्यांचें नाट्यतें पळयतना आमकां बेन दिसता भुरग्यांनी एक एक जबाब दितना आमकां बेन दिसता कित्याक आमी सगळां आज स्क्रिनाच्या संवसारांत आसां आमी सगळां आज आमी स्क्रिनाच्या संवसारांत आसां देखून वास्तवीक परिस्थितीक येवंक आमकां कश्ट जाता स्क्रिनाचेर थोडो वेळ थोडी वरां घालचें कांय तें सदांचें जालां आमकां हाच्या सांगाता थोडीं मिनटां त्याच क्रिस्ताचेर दवरूंक आमची नदर स्क्रिनांतल्यान काडूंक खाण सोम्याचेर घालूंक त्या कुर्साचेर घालूंक देवाच्या उतराचेर घालूंक मोरयेचेर एक दिश्ट घालूंक सांत क्लारा आमकां प्रेरण आयच्या दिसा हांगासर वस्ती करच्या सर्व ह्या दुर्बळी क्लाराच्या भयण्या पासत आमी मागया तांच्या जिवितांत ती आत्मीक दादोसकाय तो संतोश सदांच तांकां लाबून दी म्हूण मागता आसतना आमकांय जाय आमच्या जिवितांत आत्मीक दादोसकाय ती तृप्ती आनी ती तृप्ती आमकां मेळची सोम्या जेजू क्रिस्ता मरेफात आमी सेवसो येवकरिस्त आमी वाचचें तें देवाचें उतर आमी नियाळचें तें उतर थोडे फावटी आमी करसूंचो तो वेळ तसलो एक संतोश तसलो आनंद आमच्या जिवितांत हाडून दी उबी रावया आनी आमची मागणी तेसावां सान फ्रांसीसी आनी सांत क्लाराच्या मजतीन देवा मुखार समर्पिया
मोगळा बापा पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गवळी पापा लियो सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयणींनी तांकां दिल्ले मिसांव शाणेपणी जारी करूंक आनी क्रिस्ताक साक्षांत जियोंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो तो अधिकार बऱ्यान गळसून सता नितीन आनी लोकांच्या बरेपणाक वावुरचे बरे मोन तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ओ तुजो कृपेचो शिवोर आयचो प्रधान याजक बाप रॉबिन विक्टर सोजाचेर भाग्यवंत रिंदात कर्नाटक प्रांत्याचो वडील जावन तांचे सेवे त्यागा आनी माया मोगाच्या जिणेक आमी आभार मानता आसतना मुखल्या दिसांनी तांकां गरज आसची बळ भलायकी मोतीचें समाधान आनी विसनार बेसांवां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. निरंतर आराधन आनी दुर्बळकायेक वेंग मारून क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्या दुर्बळ क्लाराच्या भयणी पासत आमी मागता. आसिसीच्या सान फ्रांसीस आनी क्लाराची देख घेवन एवकारिस्ताच्या बळान मागणे दुर्बळकाय आनी प्राचिताचे जिणेद्वारी पवित्र सभेच्या भाग्यवंतपणा खातीर तांणी दिवची ती सेवा तूं मानून घे तांकां तुज्या सुबाम देण्यांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्राकृतीक वा हेर रितींच्या अवघडांक बली जावन कश्टांच्या आमच्या भावंडा पासत आमी मागतना बऱ्या मनाच्या व्यक्तीद्वारी तांचे कश्ट तूं हळू कर आनी सर्वांक विघ्ना आनवारांतले राखून व्हर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर जमलेल्या याजकांचेर धार्मीक भावा भयणींचेर आनी सर भक्तिकांचेर तुजे बेसांव घाल. आमा सोमेस्तांनी सांग क्लारा परी क्रिस्ताक आमचे जिणेचें केंद्र कर. पवित्र एवकरिस्ताच्या प्रेरणान आमच्या आपोवण्याक सरी जावन भाग्यवंतपणाचे वाटेन चलोवंक बरोशाची यात्रिका जावंक आनी अशे जिवन क्रिस्ताक साक्षांत जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागुया. मोगळा बापा ही जावन आसा ती आमची मागणी उक्त्यान आमी उसारल्यांत आनी सबार मागणी बोगना आमच्या काळजाच्या कोणशा आसा ते आमकां सर्वांकी सान फ्रांसीस आनी सान क्लाराच्या गुणांनी आनी शगुणांनी नेथय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तच्या मरिफात तो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. Jesuच्या
करतो आमचो रचनार सृश्टेचो भेटता वंदाकांचो गुर्त आमच्या कश्टांचो जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून दे जिविताचे केवळ जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून दे जिविताचे केवळ सशील बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता पेसांव तुझे मागता म्हज्या मोगाच्या भावनेन भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागाते सर्वेस्पर मानून घे सोम्या देवा भाग्यवन क्लाराच्या परबे दिसा आमी तुका भेटोवच्यो काणयो दयेन स्विकार कर ह्या मुखांत आमी समेस्तांनी तुज्या भक्तीन आनी माया मोगांत वाडशें कर म्हूण आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मरिफान तो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राज करता सासणाच्या सासना सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवा दीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वाची मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताक दे आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय जय ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उब जाता उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पारादीन जाल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोरतलें हें म्हज्या वगडासाक करात भावार्थ सो गूठ परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पोव आमी परगटता तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आमी बापा आमच्या सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण असो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवंतपण असो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन आमकां बरयेच्या बगेवन जुजे तुज्या पतीच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बगेवन क्लाराच्या आनी सुमेस भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साखरा लियो आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवडतांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय
आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सत्सनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. क्रिस्ती मौल्यांनी जियोंकू जेजून शिकयलें प्रार्थना आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवचो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिवं नाका पूण वायट आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेगल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी येवकोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेका शांती पाठोवया. शेळये संसाराचे आकारतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे आकारतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे आकारतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सुम्या म्हजे भितर सुवाक फावना पूण तुमच्या उतरांचो म्हाका भलायकी मेळटली.
जामोजो वोडादा जिविताच्या हुंड्या तू एकाचान मोजा भावार्थाच्या पयना जामोजो वोडादा सर्गीसो सासनीक जिविताचो तुका जो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेसू सोम्यान तुये काळजान मोजाची जेसू सोम्यान तुये काळजान मोजाची जिविताच्या हुंड्या तुये काळजान मोजा भावार्थाच्या पयना जामोजो वोडादा सूर्यो तू नीतीचो अंकार पयस धांवडावचो तुजी वाटचो सरता सर्गी घरा पावता तर जेसू सोम्यान तुये काळजान मोजाची तर जेसू सोम्यान तुये काळजान मोजाची जिविताच्या हुंड्या तुये काळजान मोजा भावार्थाच्या पयना जामोजो वोडादा सागोर तू कुरपेसो बरवोसो पातक्यासो तुका कोण सत म्हणता पुनर्जीवन जाता तर जेसू सोम्यान तुये काळजान मोजाची तर जेसू सोम्यान तुये काळजान मोजाची जिविताच्या हुंड्या तुये काळजान मोजा भावार्थाच्या पयना जामोजो वोडादा जिविताच्या हुंड्या तुये काळजान मोजा भावार्थाच्या पयना जामोजो वोडादा
प्रार्थुया. दुनिया देवा, आयसो संभ्रम भाग्यवन क्लाराच्या नावान सलोवसो आमकां समेस्तांक कुरपेन आनी आत्मीक आशिर्वादांनी नेटय. तिच्या मागण्याच्या आनी देखीच्या बळान जेजूच्या जिविताचो आनी पाशावाचो वांटो घेवन सर्गीन सुखाक आमी पावूं. हे मागणें आमी करता जेजूचे नाफी. सरस्व तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. बसया. मोगाचेनो उपकार आटावचो जावन आसा काळजाचो संतोष उसारचो. आज आमी सांत क्लाराच्यो भयणी तिचें फेस्त आचरसूंक जमो जाल्ला तुमच्या समेस्तांचो उपकार बावडूंक आशेत हांव. पयल्या सुवातेर आमकां सांत क्लारा एक देखी बरी संतीण जावन दिवन तिच्या पावलांनी चलोवंक जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवणी दिला आमच्या देवा बापाक आमी अर्गां दिता आनी भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मरिफात सदांकाळ जावन ताका महिमा. आयचे हे मिसाचे बलिदान संभ्रमीक रितीन भेटयिल्ला आमचो कापुचीन बाब रॉबिन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कर्नाटकाच्या पवित्र त्रिंदाजीच्या प्रॉविन्स कापुचीन भावांचो वडील जावन आयले वर्स विंसून जावन आयिल्ला तुमकां आमी आमच्या कोवेंतांक स्वागत करता आनी तुमकां उल्हास पाठोवन फुलांचो तुरो अर्पिता. सांत आन्ना फ्रायरीचो वडील बाब जेराल्ड तुमी हो फुलांचो तुरो अर्पी जाय म्हूण आमी विनंती करता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतार दिवन आपुरबायेचो सरमांव दिल्ला बाब मेल्वीन तुमचो आमी उपकार बावुरता. तशेंच 6 भेटवणी केल्ला सर ह्या जागबावांचो आमी उपकार बावुरता. आज आमी वर्त्या मापान उपकार बावुरता आमच्या कापुचीन ह्या जागबावांचो. आमी आसा केल्ल्या 3 दिसांच्या रतिरेक देवाचे उतार पासरून मागणे विधी चलोवन वेल्ला ह्या जागबाव आनी तांचे संगाता गायनात विधी चलोवन वेल्ला सर्वांचो आमी उपकार बावुरता. तशेंच सांत आन्ना फ्रायरीचो वडील बाब जेराल्ड आनी सर येसाक बाब सिप्रियन आनी बाब डॉल्फी तुमी आमकां दिवच्या सर आत्मीक सहकाराक आमी सदांच ऋणी जावन आसा. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मधुर गायनांनी हो संभ्रम दडतो केल्ला आमच्या मिलार फिरगेजीच्या गायन मंडळींच्या संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे हे फेस्त बऱ्या रितीन जावंक साबार जाणांनी आमकां कुमोग केला. प्रत्येक जावन सिस्टर रिटा, ब्रदर ऑल्विन, ब्रदर इलायस, क्रिस्टोफर आनी अनिल आनी हेर साबार जाणांनी तांची निस्वार्थी सेवा दिल्या. तुमच्या सर्वांचो आमी उपकार बावुरता. तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवनात आत्मीक आनी आर्थीक रितीन साबार जाणांनी कुमोग केला आनी एवकरिस्तांतल्या जेजू समोर जळची वाती आनी सोबोवची फुलां जावन आसात तुमची काणीक. तुमकां समेस्तांक आमच्या काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी एवकरिस्तांतलो जेजू तुमचेर विंसणार आशिर्वादा वतून दी म्हण मागता. आज आमच्या संतोशांत वांटेली जावन हें फेस्त संभ्रमूंक आयिल्ला सर ह्या जागबावांचो, धार्मीक भयणीचो आनी सर आमच्या भावां भयणीचो आमी उपकार बावुरता. तुमी आमचेर दाखोवच्या ह्या मोगा पासून देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद घालून दी आनी आमची पात्रोण माय सांत आनी आमची पात्रोण सांता
बाब फ्रांसीस आनी माय क्लारा तुमचे सर गरजो ते सवा देवा हुजीर दवरून दी आनी तुमकां शांती समाधान लाबोवन दी आनी तुमची कुटुंबां माया मोगाची जावंक कृपा आनी आशिर्वादा मागोवन धाडून दी म्हूण मागता. सांग क्लाराच्या फेस्ताचे उल्हास पाठोवन तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. मुगाच्यानो सर कापुजीन फ्रादींच्या नांवांत आनी सकड हांगा जमलेल्या सकडांच्या नांवांत निरंतर येवकरिस्ताच्या आराधनान आसच्या दुर्बळ सांग क्लाराच्या भयणींक आमी फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तशेंच सदांच आमच्या खातीर मागच्याक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणून दी म्हूण देव तांच्या सवें आसूं म्हूण मागया. उबे रावया. उंड्याचेर आशिर्वाद. सर सत्यवंत आनी पवित्र बापा भाग्यवंत क्लाराच्या मजतीन ह्या उंड्याच्या वयर आशिर्वाद घाल. हो उंडो स्विकार करून बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करच्या सर्वांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर तरांच्या वायटांतावन अस्कतकायेतावन सुटका मेळोवन दी म्हूण आमी आज परातून मागता. आमेन. दयाकन समेस्तायिका ह्या फेस्ताच्या बाबतीन सकडांकी जेवण आसा केलां त्या देखून भायर आसल्लीं कपेलाच्या भायर आसल्ल्यांनी पयलें जेवण थंयसर काणगेवचें. हांगासर तुमी आसल्ल्यात तुमी दया करून बरें करून मागणें करा आनी मागा आनी तुमकां बेगीनच जेवण मेळटलें. बायलां खातीर तांची बेगीन जेवण मुगदोवन दी म्हूण मागनाकात. तुमच्या खातीर तुमी मागा आनी तुमकांय उपरांत तुमी वसा कित्याक म्हळ्यार थंयसर चड राश्य जाता एकामेका आदळटल्यात. पयलें सर भायर आसलो लोक जेवण स्विकार करतलो. देव बरें करूं.
करूनच नमन तुका सान फ्रांसिसाच्या उठांतले तूं चड शांतीपणाचे देवान आपल्या राजा खातीर उरत्या मोगान तुका वेंचले आशिशीच्या भगिवून क्लारा प्रकच बोरीत उजवाडा तुजी होपली गायता तुजो उपकार मागता करून नमन तुका वर्त्या दुर्बळ